आनी ह्या तरणाटे ह्या जाकान चड तयार आहे कांय करूं ना, चड बोईत पुस्तकी वाचूं ना, पाद्र्यापान सांगलेल्या बरी सांगूंक सुलाभ म्हण ताणें चिंतलें। दुसऱ्या आयतारा मीस भेटोवंक वयर चडलो, मीस भेटयता आसतना वांजेल वाचूंक सुलाभ कित्याक पळयत पुस्तकान बरयल्लें वाचल्या जालें। आनी उपरांत सरमांव सांगूंक मोगाच्या भावानो भयणीनो म्हणून दोळे वयर कन लोकां पळयत आसतना आजे हात पांय एक फावटी कांपले। कशें सरमांव सांगचो म्हूण कळना जाल्यार भियान आनी कांपन म्हणल्या बरी म्हणालो, मोगाचे न्हू, आमचो विगार एका चलयेच्या मोगार पडला। तितल्यार लोक सगळो कान दोळे सोडून ह्या तरणाट्या ह्या जाका पळोवंक लागले, ओ आतां कितें विगारांची कितें पितुरी भायर काडटा काय म्हणून। तितल्यार तो म्हणालो, ती चली एक अवंकार चली, सुगुणांची रास, चंद्रमा बरी परजळटा, भोव विधेयी खालती सादी बोळी भारी अपुर्बायेची चली, अशें सगळें सांगता आसतना लोक सगळो कान दोळे सोड ह्या नव्या ह्या जाका पळोवंक लागले। ना जाल्यार ते सरमांव सारके आयकनात, जांबाय काडटात ह्या आनी खंय आसतात। विगार खंयच्या चलयेच्या मोगार पडला म्हणून तांकां आयकूंक जाय, देखून आतुरायेन पळोनासतना हो तरणाटो याजाक सगळोसो भियेलो, कांपलो, ताजे हात पांय कांपोवंक लागले। कितें सांगचें म्हूण कळ्ळें ना, ताणें चिंतलें सगळें विसरोन गेलो। तितल्यार तो म्हणलो, म्हाका आतां त्या चलयेचो मात्र उडास ना, ताचें नांवूय कळीत ना, तुमकां जाय जाल्यार मीस जाल्या उपरांत विगाराडे इसारा म्हणालो। दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम वीक्षण करच्या सर म्हज्या मोगाच्यांक म्हजे प्रणाम। ही मागण्या विधी आमी आरंभ करया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नवी आमीन। एक गीत आमी गावया, ये देवा मोगाळा। ये देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशां रचणारा, तुजे सरसी येवंक आशेता, संसार तुवें रचलोय, सुंदर तो केलोय, रावळेर सारकें नेटोवन मनशांक राय केलोय, होगळीक तुका सदांच फावो ये रचणारा। ये देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशां रचणारा, तुजे सरसी येवंक आशेता। पळय भोव मोगाळा सर्गेंचे बापा, तुजे सरशी आमी येवंक आशेता। तुजे आशिर्वाद, तुजे बेसांव, तुजी कृपा, तुजी दया आनी तुजी काकूत जोडूंक आमी आशेता। सर्गुक्त नामा समेत तांचेर आशिर्वाद घाल। दिव्य वाणी लायव्ह ह्या माध्यमा मुखांतर आमी करसूंचो वेळ तुज्या हाजीरपणान, तुज्या मोगान सुफळ कर, फळां बरीत कर, आशिर्वादीत कर, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन। भोव मोगाचे न्हू, फिलिपिकारां बरयलें पत्र आवस्वर 4 वोळ 4। फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 4। सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा, परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा। सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा, परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा। मोगाचे न्हू, एक तरणाटो याजाक आसलो, इगर्जेक आयलो, विगार आसले थंयसर। विगारांनी ह्या तरणाट्या याजाकाक येवच्या आयतारा मीस आनी सरमांव दिवचें म्हणून येवजिलें, पूण तरणाटो याजाक लोकांक मीस सांगूंक वा सरमांव दिवंक नारगाता। तो विकारा म्हणटा, फादर तुमीच मीस भेटया, तुमीच सरमांव दिया, हांव बगलेक उबें रावता। म्हणजे तो इल्लो भिवकुरो, इल्लो कवजेवचो व्यक्ती। सरमांव दिवचें म्हळ्यार ताका इल्ली भिरांत, पूण याजाकेन ताका धैर्य दिवचे खातीर म्हळें, मीस भेटोवंक सरमांव दिवंक सुलाभ, तूं कांय भियेनाका, हांव आसा। जाल्यार तरणाटो याजाक म्हणालो, ना फादर, जाय जाल्यार मीस भेटयता, सरमांव तुमी दिचय। तितल्यार याजाक तो विकार म्हणालो, येवच्या आयतारा मरियमायेचें फेस्त आसा, देखून मरियमाये विशयांत सरमांव दिवंक भोव सुलाभ, देखून तुमचो सरमांव दी म्हळ्यार तरणाटो पाद्र्याक आयकलो ना। तितल्यार विगार म्हणालो, हांव तुका सरमांव शिकोवन दितां आनी सुलाभ तो सांगूंक। तितल्यार तरणाटो याजाक म्हणालो, फादर तुमी शिकोवन दिल्यार हांव सांगतां। तर
यासाक म्हणालो भोव सुलाभ येवच्या आयतारा मरियमायेचो चे फेस्त मरियमायेचो सरमाव दिता आसतना लोकांक तो म्हण मोगाचें न्हू हांव एका चलयेच्या मोगार पडलां आनी तितल्यार लोक सगळो कान दोळे सण तुका पळयता तितल्यार तूं सांग ती एक अवंकार चली आनी उपरांत तूं तांकां सांग ती सुगुणांची रास संद्रेमा बरी परसळटा ती भोव विस्वासी दयाळ काकुतीची मोगाळी विधेयी सोर सेगुणांनी संपन्न अशें सगळें सांगता आसतना लोक कान दोळे सण तुका पळयता आसतना अकरेक तूं सांग ती जावन आसा मोरी माय आनी तुजो सरमाव तूं मोटव्यान विवर्शी तितल्यार ह्या तरणाट्या याजकान तितलें सरमाव सांगूंक भोव सुलाभ म्हणून आनी तो ओपलो जायत फादर तितल्यान सांगचें जाल्यार हांव ओपता येवच्या आयतारा तुमी सांगल्या त्या बरें हांव मिसकाण येता आनी हांव सरमाव सांगता आनी ह्या तरणाट्या याजकान चड तयार आय कांय करूं ना चड पळयत पुस्तकी वाचूं ना पात्र्यापान सांगलेल्या बरी सांगूंक सुलाभ म्हण ताणें चिंतलें दुसऱ्या आयतारा मीस भेटोवंक वयर चडलो मीस भेटयता आसतना वांजेल वाचूंक सुलाभ कित्याक पळयत पुस्तकान बरयल्लें वाचल्या जालें आनी उपरांत सरमाव सांगूंक मोगाच्या भावानो भयणीनो म्हणून दोळे वयर कन लोकां पळयत आसतना आजे हात पांय एक फावटी कांपले कशें सरमाव सांगचो म्हूण कळना जाल्यार भियान आनी कांपन म्हणल्या बरी म्हणालो मोगाचें न्हू आमचो विगार एका चलयेच्या मोगार पडला तितल्यार लोक सगळो कान दोळे सोडून ह्या तरणाट्या याजका पळोवंक लागले ओ आतां कितें विगारांची कितें पितुरी भायर काडटा काय म्हणून तितल्यार तो म्हणालो ती चली एक अवंकार चली सुगुणांची रास संद्रेमा बरी परजळटा भोव विधेयी खालती सादी बोळी भारी अपुर्वयाची चली अशें सगळें सांगता आसतना लोक सगळो कान दोळे सोण ह्या नव्या याजका पळोवंक लागले ना जाल्यार ते सरमाव सारके आयकनात जांबाय काडटात या आनी खंय आसतात विगार खंयच्या चलयेच्या मोगार पडला म्हणून तांकां आयकूंक जाय देखून आतुरायेन पळोवन आसतना ओ तरणाटो याजक सगळोसो भियेलो कांपलो ताजे हात पांय कांपोवंक लागले कितें सांगचें म्हण कळ्ळें ना ताणें चिंतलें सगळें विसरोन गेलो तितल्यार तो म्हणलो म्हाका आतां त्या चलयेचो मात्र उडास ना ताचें नांवय कळीत ना तुमकां जाय जाल्यार मीस जाल्या उपरांत विगाराडे इसारा म्हणालो मोगाचें न्हू एक बरो हांसो सांगल्यार तुमकां हांसो येतात न्ही खुशी जाता संतोश जाता सांब पावलो आमकां म्हणटा संतोश पावा परतून हांव तुमकां सांगता सोमया तें संतोश पावा फिलिपिकारां बरयलें पत्र सांब पावल बरयत आसतना तो एफेसांत जैलांत बंदेंत आसा हात पांय बांदल्यात ताका भितरल्या कुडांत घाला काळोखाच्या बुयानांत आनी थोडे जाणारे म्हणटात हें पत्र बरयत आसतना तो रोमांत बंदेंत आसा खंयसरी तो बंदेंत आसून ती बंदेंत आसतना हें पत्र बरयलें आनी तो संतोशान उमाळोन हें पत्र बरयता आमी आमच्या जिविताच्या बंदडे वेळार आनी आमकां आसा कोरोना व्हायरसाची बंदडी लॉकडावनाची बंदडी ह्या क्वारंटायनाची बंदडी ह्या पिडा येवन आस्पत्रेची बंदडी ह्या काम वचोन बंदडी कामाचे तातवार जावन इस्काल अर्द्या रावोंक शिकाप अर्द्या रावोन ह्या आमचे व्यापार वैवट बंद जावन आमी विविध रितीच्या बंदडेंत आसा असल्या बंदड्या वेळार सयत कशें आमी संतोशान उमाळोन जियो येतगी म्हणून फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत सांब पावलो आमकां विवर्शिता आनी हें पत्र वाचल्या उपरांत म्हज्या नियाळाक आयिल्ले थोडे संगती तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां सुरवेरच हांव तुमकां सांगूंक आशेतां आमच्या पाप सायबा फ्रांसिसांनी सांगलें जावन आसा क्रिस्तांवांचें भायलें नेसाण जावन आसा संतोश आनंद आनी हांसो दी आउटर गार्मेंट ऑफ एवरी क्रिश्चन मस्ट बी जॉयफुलनेस अँड हॅपीनेस अँड ए स्मायल आउटर गार्मेंट ऑफ एवरी क्रिश्चन मस्ट बी जॉयफुलनेस हॅपीनेस अँड ए स्मायल मोगाचें हर एका क्रिस्तांवांचें भायलें नेसाण जाय जे संतोष खुशालपण आनी एक हांसो आनी हो हांसो कश्ट संकश्टाच्या वेळारय आमच्या सांगात आसता जाय जाल्यार कितें गरजेचें पयली संगत आमी पळयता आमकां भावार्थ महिमेचो भरवोसो दिता आमकां आमचो भावार्थ महिमेचो भरवोसो दिता रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 5व्या वसरांत 5व्या वळीर सांब पावलो आमकां म्हणटा आमचो भरवोसो आमकां निराशी करिना बगार आमकां एक देणें कशें दिल्लो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी देवाचो मोग धाराळ मापान भरोवन ओमतोच्या मापान आसा करता आमचो भरवोसो आमकां निराशी करिना कोरोना व्हायरस बंदडी आसूंक पुरो त्या काळार सयत एकल्यान म्हाका फोन केल्लें कॅनडांतल्यान फादर ज्या घरांत आमी रावता आमच्या कुटुंबाची म्हणून आमी गांव सोडून
मंगळूरसून त्या गावाक गेल्या तांच्या सांगात रावल्या आमी एक 2-3 म्हयने बऱ्यात रावल्या आनी आतां कोरोना व्हायरस बंदडे वेळार आमकां खंय वचोंक जायना असल्या वेळार आमकां गाळी शिराप वायट उतरां सांगता तो ताजी बायल भुरगीं सगळं मेळून हांव म्हजी बायल आनी भुरगीं त्या खातीर आमी गेल्या कॅनडा आनी आतां हो गांव सोडून वचा जाय म्हणटा गांव सोडून दुसऱ्या गांवाक गेल्यार खांब मेळटा की ना कोणना आनी नवे रावंक जागो सुद्दिशी आमी नवेच ह्या घरान कितें करचें फाल हांवें म्हळें देव तुमच्या सांगाता आसा 365 फावटी सर्वेस्पर देवान पयत पुस्तकान सांगलां हांव तुमच्या सांगाता आसा भिये नाकात कावजे नाका तुमच्या सांगाता आसा जर तर ते घरांतले वसंक सांगतात तुमी भायर सरा समियाचेर पातयेवन अब्राहम देवाचेर पातयेवन हारान गांव सोड भायर सरलो देवान ताका कानान गांवान पावयलो मातनी सर आशिर्वादांनी बेसावांनी नेटयलो तुमकांय तो करतलो पळय म्हाका देवाचेर पातयेवन ती गेली नव्या जाग्यार आनी नव्या जाग्यार तांकां घरी मेळ्ळें आनी ह्या कोरोना व्हायरस खरगा वेळार कोणाकी काम मेळना ताका काम मेळ्ळें मात ताच्या भुरग्याक काम मेळ्ळें ताच्या बायलेक काम मेळ्ळें ताच्या भुरग्याक एक बरें इन्स्टिट्यूट विद्या संस्था ताका शिकपाक मेळ्ळो आनी सर पयशांची विलेवारी चिंतनांतल्या मनशांच्या मुखांत तांकां फावो जाता म्हाका न्हू आमच्या जिवितांत देव वावरता आमच्या जिवितांत तो शेवट जो ध्येय जो तो अकरेचो जागो देवान थाय केला त्या जाग्यार देव आमकां खंडी जावन आपण व्हरता पोरण्या तस्तामेंतांत 30 आनी 7 वस्वरांतान जुजेची काणी आमी वाचता सर्वेस्पर देवान ताका सोपण दाखयलें त्या सोपणान ताका दाखयलें 12 पेंड्यो गोवांच्यो एक पेंडी उबे रावता उरलेले 11 पेंड्यो ताका नामांकन नमस्कार करतात जुजे 12 जाणां भुरग्यां पैकी तो निमाणो तरी सर्वेस्पर देव ताच्या काळजांत एक भरवसो घालता एक दीस तुज्या की व्हडाचे भाव तुज्या मुखार मान बागयतले तितल्या व्हडा पावंडाक हुद्द्याक महिमेक हांव तुका पावयतलो म्हण देवान ताका सांगलें आनी उपरांत ताका पडलेल्या आनी एका स्वप्नांत सूर्य आनी चंद्र सयत ताका मान बागयतात ताचो अर्थ सूर्य म्हळ्यार ताचो बापूय चंद्र म्हळ्यार ताची आवय नखेत्रां म्हळ्यार ताचे भाव सयत ताका मान बागयतले वर्तो जातलो पूण ताच्या घरांत कितें जातलें ताचे भाव ताका द्वेशितले कांटळतले ताका कश्ट दितले आवय बापूय नातले वेळार ताका मारतले ताका इजा दितले ताचो बापूय सयत आवय सयत ताच्या स्वप्नां लागून ताका हांसतले आनी केणतले परिस्थिती एका तराची आसा पूण स्वप्नां आनी एका तराची पळय म्हाका परिस्थिती कोरोना व्हायरस परिस्थिती आमचें काम गेलां परिस्थिती आमच्या कामाच्या जाग्यार सगळे आमचे विरोध आसात परिस्थिती आमकां सुवार्थ प्रगट करूंक अडखळ परिस्थिती आडपाय दितले जायते जाणां आसात परिस्थिती आमचे वायट संवयो परिस्थिती हातांत पयशे नात परिस्थिती आमचे शिकाप अर्द्यार उरलां ह्या साहित्य संगतींनी सलवणी पूण म्हाका न्हू परिस्थिती प्रमाणे देव वावरना देव ताच्या पदवे प्रमाणे वावरता हालेलुया देवाक आसा जालें कितेंच ना म्हाका ह्या दिसांनी एकल्या कोरोना व्हायरस पिडा आयली ताच्या घरच्यांनी म्हाका फोन केले उपरांत तोय म्हाका फोन कर म्हणालो फादर म्हाका कोरोना आयला हांव निराश जालां देदस्पर जाला म्हजी कुटुंबाची रडतात कितें जातलें म्हण हांव नेना हांवें म्हळें देव कितें येवजिता तेंच जाता देवाचेर पातयेन विस्वास आनी उपरांत तो आस्पत्रेक गेल्या उपरांत डाक्टरान सांगलें किडनी फेल जाल्यात लिव्हराची समस्या आसा काळजाची काळी जसकत आसा आनी जायते समस्या आसा वासान म्हाका घरची सयत बरोवस सांगतात फातींनी सांगतात पूण म्हाका फोन कितें देवान तांकां प्रेरण दिल्ल्या प्रमाणे तांणी म्हाका फोन केलें हांगासर आमी पळय सकाळमेंता मुखार त्या हांव दोन आमी मागलें जावन आसा आनी तांकां सांगलें धैर्य घेया सर्वेस्पर ते म्हणटा तुमी सत म्हणटल्या देवाची महिमा तुमी पळयतल्यात पळय म्हाका देवाचेर पातयेन विस्वास दवरून तांणी देवाचेर भरवस दवरलो आनी उपरांत म्हाका कोरोना व्हायरस पिडेस्त तो संपूर्ण तरान बरो जालो किडनी समा जाल्यो काळजाची ते लिव्हरी समा जालें काळी समा जाली सगळी कूड समा जाली संपूर्ण तरान बरो जालो उण्या बिलाचेर म्हाका दिसता 1.5 लाख 2 लाखा भितर मात्र बील जालें संपूर्ण तरान बरो जावन घरा आयलो मात न्ही ताका कोरोना व्हायरस पिडा लागली म्हणून उरलेल्यांक पिडा आसा म्हणून सगळ्यांक घरांत क्वॉरंटायन केल्लें बंद केल्लें लॉकडावन केल्लें पूण मोगाच्यान तांच्या कुटुंबाच्या कोणाकय दुसऱ्यान ती पिडा येवना सगळीं मोगाच्यान ती बचाव जाली मोगाच्यान देव आमच्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर आसा कन त्या शेवटा पळयता जुजेक थंयसर त्या पोट्ट बांयत घालो त्या इस्माइली तांक इकलो आनी उपरांत पोतिफाराच्या घरांत तो एक गुलाम जालो पोतिफाराच्या बायलेन ताका मोस केलो दगो दिलो आनी बंदड्यान घालो आनी बंदड्यान तसा जैलांत तसा 12 वर्सां पूण मोगाच्यान ताच्या शेवटाक देवान पावयलेंच मोगाच्यान आमकां कळी जायना कितें वर्तो फुडार देवान म्हाका तुका राखून दवरला की म्हणून येरमाया प्रवादच्या बुकांत 20 आनी 9 वस्त्रांत 11 वळीर तुमच्या हिता पासो तुमच्या अभिवृद्धी पासो जे येवजण्यो म्हज्या काळजांत आसात भांगाराच्यो येवजण्यो
म्हज्या काळजांत जाता हांव मात्र जाणा. मोगाच्यान देवा कळीत आसा तुज्या जिवितांत कसल्या वर्त्या भरवशाक, कसल्या वर्त्या मानाक आनी महिमेक देवान तुका आपयलां म्हणून. देखून हें तूं जाणा जाल्ल्या वेळार मोगाच्यान बरो नोमतोच्या बापान संतोश, शांती, समाधान तुजें जाता. देखून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या वचनांत 6व्या वळेर सांत पावल म्हणटा, तुमचे थंय बरें काम सुरू केल्लो देव जेजू क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत तो संपूर्ण करीत वेतलो म्हणून म्हजी दृढ पत्यणी. असली दृढ पत्यणी म्हजी आनी तुजी जावं दी. दुसरो विशय मोगाच्यान सांत पावला ते मी पळयता. सांत पावलाक जियोवचें म्हळ्यार क्रिस्त जावन आसलें. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 वळ 20 आनी 1 तो म्हणटा, म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त आनी मरचें म्हळ्यार फायद्याचें. कसलो एक वेपारी आस पळया, आमी सडा वचून चिंचे मरचें म्हळ्यार आमकां एक व्हड नश्ट, व्हड सलवणी, व्हड सत्यानास. पूण सांत पावल म्हणटा मरचें म्हळ्यार फायद्याचें. कित्याक हांव मेल्यार ज्या जेजू क्रिस्त हांवें मोग केला ताचे हांवें सासणाक हांव जियेतलो. पूण वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त म्हणजे चड आनी चड क्रिस्त सारको हांव जातलो. मोगाच्यान तो बंदडेंत आसा, जैलांत आसा, तरी मोगाच्यान तो पातयेता. आपूण क्रिस्ता खातीर एक बंदीवान. देखून तो ताच्या पत्रांत बरयता, हांव बंदेंत आसा जाल्यार तुमी निराश जायनाकात, तुमी बेजार पावनाकात. कित्याक क्रिस्ता खातीर हांव बंदेंत आसा आनी हें सत जैलाच्या अधिकाऱ्यांक कळीत आसा. हांगासर वावरतल्या समेस्तांक, शिपायांक, सोजरांक, सगळ्यांक कळीत आसा. तें हांवें कळीत केलां. पळय मोगाच्यान आमी खंयची संगतीली पयल्यार आमकां विरान चड, कावजेणी चड. पळोव म्हज्या जिवितांत तशें आसलें, कोणाक कळत कोणा. तसली सलवणी आसली कळटा कोणा, म्हजें शिकावणे म्हण कळटा कोणा ना. मोगाच्यान आमी सगळें सांगून सोडचें. आमचें लायफ शूड बी पब्लीक अनलिमिटेड कंपनी. देर इज नथींग प्रायवेट लिमिटेड कंपनी, एवरीथींग अनलिमिटेड. देवा मुखार सगळें सोडून दवरल्या बरी आसा. ते देवाचे दोळे सुर्याप्रात 10,000 वांट्यांनी चड परजळीत. आमी जर तर लिपयत आमी खावचे येता, भियेता. सांत पावल स्पश्ट तरान सांगता, हांव जैलांत आसा जाल्यार केवल क्रिस्ता खातीर. हांवें जियोवचें म्हळ्यार क्रिस्ता खातीर आनी मरचें म्हळ्यार क्रिस्ता खातीर. देखून मोगाच्यान हांव बरोवन ओमतोच्या बापान संतोश. मोगाच्यान आमी संवसारी काम करना सांगूंक पुरो. IT इंडस्ट्रींत, कंप्युटर कंपनींत, या सॉफ्टवेअर कंपनींत, हार्डवेअर कंपनींत, या मेकॅनिकल कंपनींत, या टीचर जावन, या सोशल वर्क करन, या याजाक जावन कसलोय वावर करना सांगूंक पुरो मोगाच्यान. पूण आमी जाणा जाय आमी क्रिस्ता खातीर वावरता. सांत पावल म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत पयल्या वचनांत 20 आनी 7 वळेर, बुद्धवंतांक आनी जाणाऱ्यांक लजे घालचे खातीर जे कितें पिशे म्हूण संवसार लेखता ताका देवान विंचून काडलें. ह्या उतरा मुखांतर सांत पावल स्पश्ट करता, हांव एक पिसो. पूण कोणा खातीर पिसो? क्रिस्ता खातीर हांव पिसो. तुमी कोणा खातीर पिसो? एक सवाल सांत पावल विचारता म्हाका. हांव पिसो कोणा खातीर? त्या क्रिस्ता खातीर हांव पिसो. पूण तक्षण फाट घुवन म्हणल्या बरी तो विचारता, तुमी कोणाचे पिशे? थोडे पयशांचे, थोडे वायट सवयांचे, थोडे ह्या संवसारीक वस्तूंचे. ह्या कोरोना व्हायरसा वेळार म्हाका स्पश्ट जाला की तेंच तुज्या उपकारा पडचे ना. क्रिस्त थंय तुजें जिवीत मात्र. तिसरें मोगाच्यान फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल विवर्शीत आमच्या जिविताचो अर्थ. आमचें जिवीत म्हळ्यार एक झूज, आमचें जिवीत म्हळ्यार एक स्पर्धो, आमचें जिवीत म्हळ्यार एक धांव. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र पयला अवस्वर 30 आनी 1 वळ. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र 3रा अवस्वर 12व्या वळेंत 14वी वळ. आनी सांत पावल म्हणटा, म्हजी धांव हांव धांवन आसा, येदोळ त्या पंथा पावला म्हण न्ही, पूण शेवट म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. म्हाका क्रिकेट खेळटा आसतना तो कोच थोडे गायडलायन्स दिता. हांवें क्रिकेट खेळटा आसतना कोचान सांगिल्लें म्हाका उडास आसा, रिमेंबर 3 थिंग्स वायल बॅटींग. वॉच द बॉल, वॉच द बॉल एंड वॉच द बॉल. बॉलाक वळे, बॉलाक वळे आनी बॉलाक वळे. पळय मोगाच्यान आमच्या जिविताचेर जैत वरी जाल्यार सांत पावल म्हणटा फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत, तुजी ध्येय समिया जेजूचेरच आसूं दी, तुजी दिश्ट समिया जेजूचेरच आसूं दी, तुजें गमन केवल समिया जेजूचेरच आसूं दी. तेन्ना तुज्या जिवितांत बरो तुमच्या बापान संतोष आनंद. एक फावटी एका क्रिकेटराची साक्ष सयत हांवें आयकली. तो नावाडी क्रिकेटर. तो म्हणटा ताजो बापूय सरलो आनी ताजो बापूय सरलो आनी बापायचें मन केलें. दुसऱ्या दिसा ताका मॅचाक वचूंक आसलें आनी त्या मॅचाक वयचें नाका म्हणून ताच्या इश्टांनी सगळ्यांनी सांगलें ना तूं वचनाका. पूण तो म्हणलो ना हांवें वचचेंच. आनी तो गेलो आनी त्या दिसा व्हडा उमेद त्या दोळ पर्यंत खेळनातल्या पर्यंत ताच्या उपरांत खेळनातल्या पर्यंत तितल्या अपुरबायेन तो खेळ्ळो आनी कितले ताणें स्कोर काडले म्हणून ना आनी सेंच्युरी काडली ताणें
आनी मान गौरव ताका मेळ्ळो. आनी उपरांत कोणी ताका इंटरव्यू करतना म्हळें तुजो बापूय सरलो मात्र काल आनी कालच ताजें मन केलें मात्र आनी तूं आज इतले आपुरब्यान तूं खेळ्ळो संतोशान आनंदान. त्या वेळार तो म्हणटा बापूय मरच्या पयलीं म्हजे कडेन उलयलो आनी म्हणालो पुता तुज्या खातीर हांवें वर्तो त्याग सॅक्रिफायस केला तुवें वर्तो जायचें म्हणून. देखून हांव आतां मरतां देवा लागीं वेता पूण उडास तर हांव सरकारतां तुजेर दिश्ट घालनासतलो कित्याक तूं म्हज्या दोळ्यांची बावल्ली तूं म्हज्या दोळ्यांचो संतोश. हां व्हडा संतोशान खेळ हांव मेलो म्हणून तुजो खेळ मात रावयनाका तुजी धांव मात्र रावयनाका तुजें झूज मात्र झुजनासतना रावनाका. होय मोगाच्यान देव सरकारतां दिश्ट घाल म्हणटा धांव पुता धांव खेळ पुता खेळ तुज्या जिविताचो खेळ खेळ झूज पुता झूज तुज्या जिविताचें झूज झूज पूण व्यर्थपणी न्ही संवसारी मनशा बरी न्ही सौम्यातय झूज त्या दाळा बरो नमतोच्या बापान शांती समाधान तुजें आसतलें. केवळ संवसारी रक्तमासाच्या वंदवण्या खातीर आस्ती बदी खातीर झुजतलोय तुजें हांसो तुका सत्यानासाक व्हरून पावयतलें. चवथें जावन आसा सांत पावल आमकां म्हणटा बी हंबल सादो जा बळो जा. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2ऱ्या वचनांत 5व्या वळींत तो म्हणटा तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावन दी. सैमान तो देव तरी त्या देव सैमाक लाभदान रावनासतना आपणाकच काली करन मनशा रूप घेवन एका गुलामाचें रूप घेवन मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जालो. देखून देवान ताका उंच उबारलो. आमच्या जिवितांत मगच्यान आमी खालतो जाल्यार देव आमकां उंच उबारता. आमी खालतो जावंक तयार ना कित्याक आमचें घर आमचें आमी खालतो जायचीं. लिंकन तुमी जाणात अब्राहम लिंकन एक काळो व्यक्ती ब्लॅक पर्सन तो पयलो काळो अमेरिकाचो प्रेसिडेंट जालो. गोऱ्यांक ते सोसूंक जावना देखून गोरे ताका खंय मेळ्ळ्यार अवकाश मेळ्ळ्यार ताका ते सकला घालून पळयताली. एक बोटी थंयसर एक सिडी चडोवंक आसली. सिडी अशीर आसली वयर तावन एकलो गोरो देंवन आसलो. अब्राहम लिंकन वयर चडोवन आसलो व्हायट हावसान आनी अब्राहम लिंकन वयर वयतना ताणें सकलाय विचारलें दोगां पैकी एकल्यान तरी घोवन एकामेका जागो दिवचो. तो गोरो जागो दिवंक तयार ना. तो सीदो चलोंक लागलो आनी हाका पळोवन ताका सकला घालच्या खातीर हिणसून म्हणल्यार बरी म्हणालो आय विल नॉट गिव वे टू ए फूल म्हणालो. म्हळ्यार हांव एका पिशाक खंडीत वाट दिवचो ना. ताचो अर्थ अब्राहम लिंकन काळो देखून तो एक फूल पिसो म्हणून ताणें सांगूंक प्रयत्न केले. पूण अब्राहम लिंकन कितलो खालतो पळय तो प्रेसिडेंट जाल्यारय घुवलो आनी आपुणूच अशीर जावन ताका चड जागो दिलो चलोवंक आनी म्हणालो यू मे नॉट गीव बट आय डू गीव म्हणालो. ताचो अर्थ तूं एका पिशा वाट दिवचो न्हय तशें सांगो ना तूं वाट दिवचो न्हय पूण हांव खंडीत जावन दितां. म्हळ्यार तो खालतो जालो. कितें हांव मोगाचें न्हू आमी खालते जावंक तयार ना. आमचें तें घर अहंकार आसल्यार मोगाचें न्हू तें आमकां नासाक कोन्न पावयता. खालतेपण आमकां उंचाये कोन्न पावयता. 5 जावन आसा मोगाचें न्हू सांत पावल थंयसर म्हणटा 12व्या-13व्या वळीर त्या 2ऱ्या वसरांत तुमचे साल्वासांव तुमी भियान आनी थरथरोन म्हणल्या बरी तुमी जण घेया. यू अर्न युअर सॅल्वेशन थ्रू फियर अँड ट्रेमलिंग. 2ऱ्या सवार जाग्यांनी सांत पावल आमकां म्हणटा साल्वासांव देवाचें एक उचित देणें फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड सॅल्वेशन. पूण हांगासर तो म्हणटा भियान आनी तरतरोन. म्हाका हांगासर उडासर भियान आनी तरतरोन म्हळ्यार 2 तरांचे भिरांत आनी तरतरोन आसा. मुखलो व्यक्ती म्हाका शिक्षा दितलो मारतलो म्हणली एक भिरांत. ती भिरांत म्हाका देवा तें गरज ना कित्याक देव आमकां मारिना देव आमकां शिक्षा दिना देव आमच्या रागार जायना. पूण आमी भियान आनी तरतरोन म्हळ्यार देवान दिवचें तें उचित देणें तें साल्वासांव. देवान आमकां विंचून काडल्यारी आमी खंय देवान दिवचें देणें तिरस्कार करन सासणाच्या उज्याक आमी सासणाच्या नासाक पावतांव कोणना म्हणल्यार भियान आमी देवाच्या त्या कृपेक योग्य जावच्या खातीर मोगाचें निरंतरी वावरूंक आसा. आनी सवय जावन आसा सांत पावल म्हणटा वय संतोष पावा परतून हांव तुमकां संतोष पावा. मोगाचें सबार जाणां संतोष पावता संवसारी आस्ती बदी खातीर तांच्या ग्रेस्तकायतें तांच्या संवसारी खुशालकायतें तांच्या इश्टागतींत तांकां आसलेल्या घोवांतय बायलेंतय भुरग्यांतय तांच्या संवसारी प्रभावांतय मोगाचें देवाचे भुरगीं संतोष पावतात. सौम्यातय संतोष पावल्यार मोगाचें तो संतोष कोणाच्यानी काण उरूंक जायना. संवसारी मोगाचें तुका समजतलें घोवूय शाश्वत न्ही बायली शाश्वत न्ही भुरगीं बाळां शाश्वत न्ही आवय बापूय शाश्वत न्ही. ह्या संवसारांत कोणूच शाश्वत न्ही देव मात्र तुज्या जिवितांत शाश्वत. आतां नवी गजल एक लिस्ट हांव मोगाचें आमी हांगासर शिकता. तें जावन आसा फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या वसरांत सांत पावल आमकां म्हणटा नियमशास्त्र आमकां संतोष दिवचें न्ही बगर आमची आध्यात्मीक वाडावळ
थोड्यांची चिंता जावन आसा हांवें इतली मिसां आयकलीं हांवें तितले तेर्स म्हळें हांवें इतलें दान धर्म केलें म्हाका तें खंयच्या की तुका उपकार ना कित्याक दान धर्म केल्ल्या मनशांनी उपरांत भरपूरचें आसा हांवें दान धर्म केलें तांणी सारकें वापरलां ना पडना हांवें तितलें पूण ते अनउपकारी जाले हांवें येदे फाटले इगर्जी बांदल्यो पूण आज इगर्जे खाली पडल्यो हय हांवें जायते नियमशास्त्र पाळले पूण जाकोबाचें पत्र 2 वसवर 10 वळ म्हणटा सगळे नियमशास्त्र तुवें पाळलें पूण एक कायदो तुवें पाळूं ना जाल्यार मोडलो जाल्यार सगळे नियमशास्त्र तुवें पाळी नासल्या वरी वय रस्त्यार वता आसतना तूं कुंदापूरतान मँगलोर पर्यंत सगळे रुली पाळना येयलोय पूण 11च्या घडये एक सिग्नल जंप केलोय म्हण चिंत्या पुलीस तुका धरता तूं सांगू आता की हांव कुंदापूरतान सगळे सिग्नल आसा तशें पाळना आयला एका सिग्नलाचेर मात चूक केल्यार तुका ती शिक्षा आसत पूण समयान जेस थंय येता आसतना म्हाका नियमशास्त्र लागू जायना सर तुजीं पातकां बोगसता त्या दाळा म्हाका उगडास आयलो हांव एक पडिला 6-12 वर्सां पयलीं घरा गेल्ल्या वेळार त्या दाळा म्हज्या भावाचो भुरगो ल्हान भुरगो हांव बापायक ताचेर काली राग आयलो कित्याक तांणी कालिंगी ताणें चूक केल्ली देखून तांणी बडी काण मारूंक ताका सोदतेली तो खंय लिपोवन बसलो हांव घरा आयिल्लोच ताका सच्चंदांनी रावयलें म्हाका स्वागत केलो आनी हांव बसलो म्हजे कडेन उलयता आसतना भुरगो खंय लिपोवन बसलो ल्हान भुरगो 7-8 वर्सांचो धांवून आयलो आनी म्हज्या उस्क्यार बसलो आनी म्हाका पटलून धरी लागलो म्हाका किस दिवंक लागलो म्हाका अजाप हे धडबऱ्यान ताणें स्वागत केलां मोगान पूण इतले मोगान नेंगी पटलून धरचें म्हजे उस्क्यार बसचें म्हाका किस दिवचें कित्याक म्हण हांव चिंता आनी इल्ल्या वेळा उपरांत ताची आवय म्हणटा हळे पळय कितें तुका किस दिता पटलून धरता बेश्टें न्ही हांवें म्हळें कित्याक बेश्टें न्ही आज ताका मार पडचें आसलें तुका किस दिवन पटलून धरल्यान तातूंत तो बचाव जालो केदी व्हडली चूक ताणें केल्या आनी उपरांत ताणें विवरची खंय म्हाका न्हू आमी केदी व्हडली चूक केल्या जावं करो पूण समयान जेजूच्या एकवटांत राविल्ल्या वेळार म्हाका कितलो व्हर संतोश आमच्या सर पातकांच्या बक्षांनी आमकां मेळटा आमच्या सर अपराध आमचे तान पुसून काडटा आमच्या पातकाच्या शिरापांतलो आमकां सुटका आसा आमच्या सैमाच्या पातकांचो आमकां सुटका आसा पुर्वजांत हांव देवान आयल्या पातकांचो सुटका आसा कोणें आमकां वाट मंत्र केल्यार कोणें आमकां वायटाची सकत आमच्या जडल्यार मोगाच्यान ती आमकां लागू जायना आमकां कितें जायना कोरोना व्हायरस खरगा वेळार मोगाच्यान उडास आमी दर्या समियान जेजूच्या एकवटांत आमी रावता आसतना मोगाच्यान आमकां ही पिडा कांयच करूंक शकना साम पावल आमकां म्हणटा 4थ्या अवसरान 13व्या बळीर म्हाका बोल दितल्या समियान जेजू क्रिस्त थंय सर संगती हांव करूंक शकता समी जेजू आमच्या सांगता आसल्यार पुरो मोगाच्यान म्हाका उडास आसा ह्या दिसांनी कोणी म्हाका फोन केलें फादर कोरोना व्हायरस पिडे बरी सिरियस आसा आमच्या कुटुंबांतली एकली तुमी मागास फादर म्हाका जेन्ना पयलें जाल्यार हांव भियेत आसलो आनी म्हणटा आसलो साध्य ना कोरोना व्हायरस आयला सांगना जाल्यार हांव म्हणटा जायत हांव मागता म्हणून धरतालो ना हांव मागता तिका फोन दी हांव फोनारच मागता फोन काडून घेवन मागलें म्हाका आसपत्र्यांत आसा ती कोरोना व्हायरस पिडे आसता समिया जेजूच्या नांवी हांव तुका बसयता समिया जेजूच्या आमोलेक रगत तुज्या माथ्या तावन पांयां पर्यंत जेजू शेणयता त्या पिडेंतले तुका संपूर्ण सुटकार लाभयता तुज्या कुडीन खंयसर बॅक्टेरिया व्हायरस तुका ती पिडा ते पिडे कारण जावन आसा ते सगळे जेजू पुसून काडटा नितळ करता संपूर्ण बरी जाताय मोगाच्यान 4-5 दीस जाल्यार संपूर्ण बरी जावन घरा येवन बरे भलायकेन जिवन आसा समी जेजू क्रिस्त ते मोगाच्यान सर संगती आमी करूंक शकता आनी आमचो समी जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्यान आमकां धाराळ संपत्ती थंय सरकार आसा त्या धाराळ संपत्ती थंय त्या ग्रेस्त थंय देव आमच्या हर एका गरजांनी पावता 4 वर्सां 19 बोड अशें मोगाच्यान फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रांत सबार लेसांव आसात सबार संदेश आसा सबार शिकवण आसा ही सर आमी जण घेवया आनी आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत वर्ती वाडवळ आमी जडया एक घडीभर आमी दोळे तांपया समिया जेजूक आमचो वैयक्तीक सडवणदार म्हूण स्विकार करूंक आमकां एक अवकाश समिया जेजू तूं म्हजो वैयक्तीक सडवणदार म्हजो खासगी सडवणदार म्हजो सडवणदार म्हूण हांव तुका स्विकार करता तुज्या आमोलेक रक्तान तुवें म्हाका सोडयलां जेजू तुज्या आमोलेक रक्तान म्हजीं पातकां धुवन काड म्हाका पातकांचे बक्षाणें दी म्हाका सर्ग उक्त कर म्हज्या बापा लागीं सर्गींच्या देवा बापा लागीं म्हाका राजी कर दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम विक्षण करच्या सर म्हज्या भाव भयणीचेर आशिर्वाद घाल समिया जेजू तांकां हर एकल्यांक तूं पाव समिया जेजू तांच्या गरजांनी पाव समिया जेजू सबार जाणांनी हांगासर उलो दिला काम नासलेल्यांनी काम मेळच्या खातीर कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या खातीर पिडेस्तांनी गूण जावच्या खातीर तांच्या जाग्याच्यो समस्या कोर्टीच्या केसीन तांणी जिखच्या खातीर सबार जाणांक उंच शिकपाक एडमिशन मेळच्या खातीर बऱ्या कॉलेजीन बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्या संस्थांनी आनी तांचे फीस भरोवंक
इस्कालाचे फीस भरूंक तांकां साध्य जावचे खातीर समिया जेजू तांकां आर्थीक आशिर्वाद फाव कर. ह्या पावसावरीं सबार जाणांची घरां देसवाडतल्यान ती घरां परतून बांदूंक नव्यान रिपेर करूंक दुरुस्ती करूंक तांकां जाय आसले पयशांचे आशिर्वाद तांकां मेळचे कर. सबार जाणांक बंदडी आसा समिया जेजू देंवसराचे सैतानाचे सबार नाका जाल्ली चिंतना नाका जाल्ले ते वडण्यो ताळण्यो तांचे थावन तांकां सुटका लाभय बरी भलायकी लाभय समिया जेजू माथ्यात थावन पांयां बरयान तांच्या कुडींत आसली हर एक पिडा शिडा जावं पुरो दोळ्यांनी ह्या तांच्या कानांत ह्या जिबेर ह्या दांत दूख ह्या मानसीक मेंदवाची शिरांची अस्कतकाय ह्या गोमटेची दूख स्पॉन्डिलायटीस हर एका पिडेत हांव तांकां सुटका दी. हरदें दूख बोरयांची दूख काळजाची पिडा डायबिटीस लिव्हराची समस्या फाटीची दूख प्रोलॅप्स डिस्क फेलियर ह्या पेंगटाची दूख पांयांत पांय मुयोवचे पांय भरोवचे पांयांत दूख जावची सगळ्या कुटीन थंय हांगासर दूख बरोवन येवची. घर बिस्तीन सबार जाणां आसात. हाँगकाँगांत हांव सयत एक सावथ आफ्रिकाची स्त्री थंयसर आसा मिया म्हणून ती गर्भेस्तीन बऱ्या तरान तिचे गर्भेस्तिणीचे दीस काबार कर बऱ्या भलायकेच्या भुरग्या प्रस्तुत जावचे खातीर समिया जेजू तिका तुज्या हातांत समर्पण देता. सगळ्या संवसारांतल्या सर गर्भेस्तिणी स्त्रियांक प्रस्तुत जातल्यांक तुज्या हातांत समर्पण दिता. गर्भे स्त्रियांक आनी ताच्या गर्भांतल्या बादशांक तुका समर्पण दिता. समिया जेजू आमच्या ल्हान भुरग्यांक प्रायवंतांक याजकांक रिलिजियसांक सिस्टरांक सुवार्ता प्रगट करतल्यांक आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक डाक्टरांक नर्सांक वैद्यकीय सिबांदी सगळ्यांक तुज्या हातांत समर्पण दिता. समेस्त तांचेर आशिर्वाद कर समिया जेजू आनी बरें कर समिया जेजू गूण कर समिया जेजू. जेजू तुज्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान हांव मागतां आमेन. समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदां काळ तुमचे सवय आसा. प्रेज द लॉर्ड.